वेळी दांडेवाडी जंक्शन मरणाचो सापळो जावन रावला। या जंक्शनाक 5 रस्ते जोडिल्ले आशिल्ल्यान कितलेशेच अपघात ह्या जंक्शना कडेन जाल्यात। सरकारान हाजे कडेन गंभीरतायेन पळोवपाक जाय, थळावे मागतात। वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान आरटीओ आनी ट्रॅफिक पुलिसां बरोबर ह्या वाठाराचें इन्स्पेक्शन केलें। वेळ्ळी दांडेवाडी जंक्शन पोर्तुगीज तेंपा सावन आसा, जाका 5 रस्ते जोडिल्ले आसात। ह्या जंक्शनाक लागून लोकांचो जीव धोक्यांत आयला, खास करून स्कुलाक वचपी भुरग्यांचो। ह्या जंक्शनाचेर बेगोबेग उपाय काडात, थळावो आमदार क्रूज सिल्वा बरोबरच थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागलां। आयकात। अजून काही फायनल कांय जालें ना, सो हिंगाय तेमी 30 मिटर्स 15 एक्वायर केल्या। सो लोकांनी प्रपोज केल्या सायडीनच्यान सो ते अजून हांव ते उलयलां पण तेणें अजून स्टडी केलो ना, तेजेर ते स्टडी करून मागीर उलयता म्हूण सांगलां। कांय हांगा फायनल कांय जालें ना। सिग्नल घातले हांगा प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। ट्रॅफिक सिग्नल गेल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जातले, तर थिंगा थांबतलो। आतां कोण थांबना, सोगत्याच वचपाक सोदता आनी मागीर मिसअंडरस्टँडींग जावन एक्सिडेंट जाता। स्कूल टायमिंगार कितें ट्रॅफिक बी आसता। स्कूल टायमिंगार मेन मॉर्निंग टायम, दॅट टायम मागीर आफ्टरनून भायर सॉल्व मागीर इवनिंग हिंगा ट्रॅफिक कंटिन्युअस आसता आनी एक्सिडेंट जाल्यार हिंगा डॅथूय जाल्ले। सो हें जायना जावपाक एटलीस्ट आतां टेम्पररी सोल्युशन काडपाक। सजेशन एकूच, हे 5 क्रॉसिंग जंक्शन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जंक्शन आनी आतांसून येयलें ना जंक्शन, हे पुर्तुगेज तेंपासून हे जंक्शन। सो हाव टू टॅकल एक्सिडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आतां तुगेले रेकलेस ड्रायव्हिंग जाता, हाव टू स्टॉप इट? सो फ्रॉम पंचायत लेवल आमी जायती सजेशन दिल्ली गव्हर्मेंट की ट्रॅफिक सिग्नल घालया, एंड बीच वॉज टू बी फंडेड बाय द पंचायत अंडर 14 फायनान्स। सो आमकां तेजी आजून NOC मेळना घालपाक, सडनली ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक जायना। ओके, आतां सोल्युशन ट्रॅफिक सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस तेणें 10 पॉयंट हें दिला हाव टू गो अबाउट दीस टायम। पयलीं सगळें हे रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर जाय, हे रस्त्याचेर जाय, प्लस दे नीड टू बी सायनेज। आतां तूं पयलीं आसतलें 5 रोड जंक्शन बट स्पीड इज 80 किलोमिटर्स पर आवर, हाव यू एक्सपेक्ट पीपल टू स्टॉप? हे 40 किलोमिटर्स करपाक जाय ना 30 किलोमिटर्स करपाक जाय। मागीर हे बस स्टॉप शिफ्ट करपाक जाय, एक बस स्टॉप रावता हे बस स्टॉप मूव करपाक जाय, प्लस एक डिवायडर घालपाक जाय, नावेली पयलीं घायल तेतून एका ओवरटेकिंगा लागून स्पीड जाता। ओके, पंचायत लेवलाचेर आमकां कॅमेरा घायले सो दॅट टू सी कोण मिस्टेक कोणाय कितें तें घायला। आमगे लेवलाचेर आनी कितें 10 जाणांगे 10 भाशे प्रॉब्लम आहाय, पूण 10 जाणांन बसून आनी सोल्युशन फायंड आवट करपाक जाय। आमी लोकल्स हिंग एक्सिडेंट जाले आमी पळयताय तेंगा पयले दोतोरा बरी आम वताय, पुलीस पंचनामा आम करपा पडटा। सो वी ऑल्सो नीड टू बी टेकन इन टू कॉन्फिडन्स न्हू, हिंग बाबा कितें जावपा ना जाल्यार ऑप्शन आहा तें बायपास रोड आहा तें करपा जाय ना, हायवेचें आजून कितें आहा तेंय बी केलें ना। सो समथींग कॉन्क्रीट नीड्स टू बी फायनलायज, ना जाल्यार आमी सदां झगडपाक वतले। आम म्हणटा कितें हें घायल्यार आमकां वेरी बॅड फॉर द स्ट्रक्चर्स, आमकां हिंगा हें जाता ट्रेमर जाता आख्खे 24 hours a day। सिल्ली लोक प्रॉब्लम करता काळ म्हणून, सेम बी आमगे लोक प्रॉब्लम। सो इंस्टेड ऑफ डुईंग समथींग कॉन्क्रीट स्टेप्स नीड टू बी टेकन बाय सिटींग एवरीबडी टुगेदर। जायती सेक्शन आहा, सांजोराचे लोकांचे प्रॉब्लम आहा, आमगे मिरफोडाचे लोकांचे प्रॉब्लम आहा, बट सगळे लोकांनी बसून वी हॅव टू वर्क आउट अ सोल्युशन एंड दॅट हॅज टू बी टू मिनिमायज एक्सिडंट हुंय जावपाक शकता हिंगा न्हू, बट जाता तितले आमी मिनिमायज करपाक ट्राय करपाक। सो आवर सजेशन वूड बी some speed breakers at other points also so that you break the speed. The vehicles येता सो हिंग रावता आनी आतां तुमी पयला आसतले 18 व्हिलर वयता सगळे 18 व्हिलर इन द वेट आनी टनेज कितली चलता हिंगा। सो एवरीथींग हॅज टू बी सीन। आमगे लोकलाक विचाराय तें रातची कितें न्हिदपट जाल्यार आख्खे ट्रेम जाता, घरा एअर येयले, आमी कितको करपाचें? आमी हायवेचेर रावता, इट इज आवर सीन दॅट वी आर स्टेईंग ऑन द हायवे, ना जाल्यार हायवे तुमी शिफ्ट करा, कितें बूक करा, पूण लोकांक सेव करा। गोवा 365 खातीर दांडेवाडीच्यान रमेश नायक रावत।